नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार 30 वरांच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग संवसाराक अंतरले। 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर। सत्ताधारी आनी विरोधकांनी उक्तायलें दुख्ख। देशातलो सगळ्यात उंच चेनाब रेल्वे पूल तयार। 24 जानेराक जातले उक्तावण। काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे प्रकल्पाचो महत्वाचो पावणो पुराय। बॅरिकेड्स तशेंच स्पीड ब्रेकर घाले जाल्यार अपघातांचें प्रमाण जातलें कमी। तळेबान वाठारांतल्या वेस्टर्न बायपास जंक्शनाचेर अपघातांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान आमदार वेंझी विएगसान केली पळोवणी। वर्सभरात शेतकारांकडल्यान केल्या 6 कोटींची भाजयेची खरेदी। कितलेशे शेतकार करतात फलोत्पादन महामंडळान भाजयेची पुरवण। फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकांची माहिती। आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय हे उपक्रम चालीक लावपाचे सरकाराचे आसा व्हडलें स्वप्न। गोंयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हणून शेतकी खात्याची यत्न आसा सुरू। शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाईंची माहिती। आणि मडगाव केप्यां वचपी रस्त्या कुशीकची बेकायदेशीर बांदकाम आणि गाडे केले मातये भरवण। आके 22 पंचायतीन केली कारवाय। आता खबरो विस्तारान। आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग बिरेस्तारा संवसाराक अंतरले। श्वास घेवपाक त्रास जातालो हे खातीर तांकां दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। प्रायाच्या 92व्या वर्सा तांणी निमणो श्वास घेतलो। तांच्या मरणाक लागून देशभर 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला। भारताचे आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां वयाच्या 92व्या वर्सा मरण आयले। तांच्या मरणाक लागून पुराय देशात दुख्खाचे वातावरण आसा। तांचेर दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। ह्याच हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार आनी हेर मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात। Today it's a sad day, and we were sad to hear about the loss of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. As a renowned सगळे ताका एक बरो इकॉनॉमिस्ट तसोच स्टेट्समॅन आणि एक विजनरी लीडर जो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो नरसिंहा रावाच्या कॅबिनेटात। त्या वेळार ही प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडियाज इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि ग्लोबल स्टँडिंग। Nandar he became the prime minister and served for 10 years, and his passing leaves a void today in India's political landscape. So my heartfelt condolences to his family, and it is a great loss for the Congress party. देशाचे आदले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग एक जाणकार, खूप शिकलेलो आणि एक बरो प्राइम मिनिस्टर म्हणून तेजी जगभर नामना आसा। म्हाकाय तेजे बरोबर काम करपाक संदी मेळिल्ली जेन्ना हांव NSYचो इन्चार्ज म्हणून दिल्ली काम करतालो। जेन्ना तेका आमी मेळटाले तेन्ना आमकां दिसनाशिल्लें की एक प्रायम मिनिस्टराक मेळट म्हणून, म्हणजे इतके खालतीकायेन आमकां तो रिसीव करतालो, आमकां ट्रीट करतालो। त्याने देशाक एक वेगळो बदल हाडलो। जेन्ना आख्ख्या वर्ल्डाक बरे बरे कंट्री कॉलेप्स जाताल्यो त्या टायमार त्याने आमच्या देशाक सावरले। एक त्या रिसेशनांतल्यान भायर काडपाक ताणें खूप मदत केली। ताणें एक देशाक वेगळी दिशा दिली आमच्या, आणि तातूंतल्यान आमची खूपशी उदरगत जाली। देशांतले प्रत्येक नागरीक ताका विसरपाक शकपाना। एक बरो प्रायम मिनिस्टर म्हणून ताणें देशाक काम केल्लें, आणि त्या खातीर ते सदांच लोकांच्या मनान उरतले। हांव आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या वतीन डॉक्टर मनमोहन सिंगाक श्रद्धांजली दिली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। देशातलो सगळ्यात व्हड चेनाब रेल्वे पूल तयार जाला। 26 जानेराक हे पुलाचे उक्तावण जातले। गोमंतकाचे वरिष्ठ पत्रकार अवित बगळे हांचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। देशातलो सगळ्यात उंच चिनाब रेल्वे पूल बांदून तयार, ताचे टेस्टिंगूय जाले। काश्मीरात रेल्वेचे जाळे तयार करपा खातीरच्या प्रकल्पातलो हो एक महत्वाचो पूल।
हे पुला खातीरचे टनल 35चे बांदकाम फाटली 20 वर्सां सुरू आशिल्ले. काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे प्रकल्पांतलो हो सगळ्यात व्हड पावंडो. हे पुलाचे खाशेलपण म्हळ्यार तो केबलाचेर उबो आसा, ताका खांबे नात. ब्रिज के कब स्टार्ट किया था ब्रिज? ये ब्रिज की एक्चुअली मैंने देखा था कि 2 पार्ट में होता है. एक आर्च की जो मेन ब्रिज है और एक अप्रोच स्पैन. अप्रोच स्पैन जो आपका वायडक्ट पार्ट है वो हमारा 2008 तक ख़त्म हो गया था. लेकिन मेन सुपर स्ट्रक्चर ये 2013-14 में इसकी स्टार्ट हुआ था. और आर्च पार्ट का जो भी एक्सकावेशन कंप्लीशन 2012-13 से स्टार्ट हुआ है और 2021 तक इसको ख़त्म हो गया था. तो 22-23 पीरियड में हमारा ट्रैक लिंक होके ब्रिज को इस हिसाब से आज ये कम्प्लीटली रेडी है. अभी बहुत सारे इंस्पेक्शन चल रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ टोटल थ्रू करने के लिए हम आता आमी आसात जम्मू काश्मीरांतल्या कोटी हांगासर रेल्वेचो जगातलो सगळ्यात व्हडलो आनी उंचा वयलो पूल आसा, जेका आमी चिनाब नदी वयलो पूल म्हणून वळखले वता. हो पूल 469 मीटर उंचीचो आसा. ही उंची कित्याक म्हत्वाची की सगळ्यात जगान व्हड जो आयफेल टावर आसा त्या आयफेल टावरा पेक्षा 35 मीटर उंच असो हो पूल आसा. आनी तातूंत आणखी एक खाशेलेपण म्हणून गोंयाक लागीं जावपाचें खाशेलेपण अशें आसा की कोकण रेल्वे महामंडळान हो पूल बांदलेलो आसा. हो पूल आतां पुराय जाल्लो आसा. येता त्या 26 जानेवारीक कन्याकुमारी ते काश्मीर जी रेल्वे सुरू जावपाची आसा, जो रेल्वे मार्ग उक्तो जावपाचो आसा, त्या रेल्वे मार्गाचेर हो म्हत्वाचो असो पूल आसा. तुमी पळयत राव गोमंतक टीव्ही खातीर हांव अवित बगळे. बॅरिकेड्स तशेंच स्पीड ब्रेकर घाले जाल्यार अपघातांचें प्रमाण कमी जातलें अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान सांगलें. तळेबांद वाठारांतल्या वेस्टर्न बायपास जंक्शनाचेर अपघातांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान आमदार वेंजी वेगसान शुक्रारा वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली. येरादारी पुलीस तशेंच हेर अधिकाऱ्यांसयत आमदारान ही पळोवणी केली. प्लॅनिंग सारकें ना. हे जे उलयले असेंब्ली सगळें जालें, हो गरज नासलो हिंगा. सो हे 2007 कॉमेस जालें हेज प्लॅनिंग. 2007 ते 12 टायम दिल्लो हेज प्लॅनिंग ऑन स्टिल्स करपा जाय, कितें करपा जाय ते वगत तें सारकें जालें ना. आमचो टायम जेन्ना येयलो लास्ट 2.5 years 3 years, it was on the stage where everything is already been executed, all approvals done, finances done. We couldn't really do anything much to change. But आता अजी पडलें न्हू माथ्यार, अजी पडलें माथ्यार जाल्यार we have to make sure that everything is safe. हेज्या पयलीं 2.5 years पयलीं सिच्युएशन डिफरंट आशिल्लें. Everybody was not even bothered what is happening. Now we are making sure that there is safety. There should be no loss of life. Whatever the previous mistakes has been done by the previous MLA, we have to now overcome that, but we have to make sure that there is safety for everybody over here. हांगा आनी परत एक्सिडेंट जावचे न्हू, मिनिमम एक्सिडेंट जावचे. आनी हांव लोकां कडेन सगळ्या कडेन मागता, कायंडली प्लीज रिड्यूस युअर स्पीड, ड्राइव स्लो. वी आर टुवर्ड्स द इयर एंड. वी वॉन्ट अ पीसफुल year ending and let's enter the new year with a nice peaceful mindset. We request everyone to drive slow. This is something new that is come out. We have to make sure that everybody is safe. We are doing our best. Department was here. Immediately today evening we are going to complete. As per discussions, rumbler जाले ते गायले, पूण ह्या रंबलरांचेर इफेक्ट जायना, स्पीड देवना. हिंगाय मुखार गायले काय, हिंगाय गायलोय, 2 पुढे गायलोय. So we are going to put a third positioning over here. We are going to put up a speed breaker. And by the time this speed breaker comes with a notification, temporary barricading करून we are going to make sure that the traffic is stopped here. सर्विस रोडाचे सगळे साईन बोर्ड सगळे इन्स्टॉल केले आहात. सो आम्ही आज इन्स्पेक्शन करून थोडे टेम्पररी मेजर्स घेवपाचे तांकां. दिस इज लास्ट वीक आनी ती वेळाची गरजे आसली. सो आमी सद्याक बॅरिकेड लायलेले, ट्रॅफिक मातसो स्लो करता सो दॅट एक्सिडेंट कॅन बी अवॉइडेड. तर ते स्पीड ब्रेकर घातले कडेन आसा तरी पूण लोक रावना. स्पीड ब्रेकर ते मातशे थिकनेस थिकनेस असते मातशे कमी आसा, त्याखातीर लोक स्पीडीन येताले. सो वी वील नाव पुट सम बॅरिकेड्स आनी मेक दॅट सेट.
गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसून गोंयच्या शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात भाजी उत्पादन करचे हे खातीर फलोत्पादन महामंडळान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्यात. फाटल्या 2-3 वर्सां सावन भाजयेच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात प्रगती जायत आसा. तशेंच फाटल्या वर्सभरात फलोत्पादन महामंडळान 6 कोटींची भाजी शेतकारांकडल्यान विकत घेतल्या, अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापक चंद्रहास देसाई हांणी दिली. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आतां फलोत्पादन महामंडळान पावलां उबारल्यात. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी उत्पादन करचें म्हणून महामंडळान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्या. फाटल्या सुमार 2-3 वर्सां सावन भाजयेच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. अंदू वर्सा महामंडळान 1187 शेतकारांकडल्यान चिटकी, भेंडे, मिरसांग्यो अश्यो 17 तरेच्यो भाजयो विकत घेतल्यात. वट्ट 6 कोटीच्यो भाजयो शेतकारांकडल्यान विकत घेतल्याची माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापक चंद्रहास देसाई हांणी दिली. आमी आता जवळ जवळ 1187 फार्मरां कडच्यान भाजी घेतला. आमची गोंयांक चिटकी, भेंडी, मागीर चिली म्हळ्यार ग्रीन चिली, मिरसांग अश्यो जवळ जवळ 17 ते 18 प्रकार जातात. आनीक आमची 17 प्रोक्युटमेंट सेंटर आसात. प्रत्येक तालुक्याक एक आसा, थोडे तालुक्यांक 2-3 सुद्दां आसात. त्या प्रोक्युटमेंट सेंटराचेर आमी भाजी घेतात आनी ती भाजी मागीर नॉर्थ साउथ आमच्या वेंडरांक म्हळ्यार आउटलेट आसा तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतात. आनी ती भाजी जितली येता ती मायनस करून मागीर बेळगांव ऑर्डर दितात. म्हणजे हातूंत कितें जाता, एक थोडे वेळाक भेंडी, चिटकी, मागीर कोकण दुदी, बॉटल गोड हे पळय आसा, हे आमकां खूब जातात आनी आमकां बेळगांव ऑर्डर आमी दिनात. सो हे स्वयंपूर्ण कडेन वचपाचें खूब काम हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन करता. सरकाराचें जशें स्वयंपूर्ण गोवा आसा त्या खातीर भाजयेच्या दृश्टीन आमी जवळ जवळ 50% तातूंत पावल मारला. ओके सर, म्हणजे ह्या वर्सा कितले पर्संट आनी सर कितले म्हणजे रुपयांची भाजी सर तुमी घेतल्या? ह्या वर्साक आमी जवळ जवळ 5 कोटी 94 लॅक्स म्हळ्यार जवळ जवळ 6 कोटीची भाजी आमी ह्या वर्साक घेतला. ओके, म्हणजे सर हेच्या पयलीं अशें जाल्लेलें काय सर ह्या वर्सा चड म्हणजे अशें पयशांची भाजी घेतल्या? ना, ह्या वर्साक चड, वर्सान वर्स वाडत आसा. कारण ताका कशें आसा की एश्युअर मार्केट म्हळ्यार शेतकऱ्यान जर भाजी लायली तर ती आमी पयलींच तेजी कशी विकती घेतले हो रेट ठरयतात. सरकारच्या स्किमीक तशें आसा. सो ताणी जर भेंडी लायली तर ती 50 रुपयान आमी घेतले हें ताका पयलींच खबर आसता. सो ताणी भाजी लायतगीर आमचें मार्केट हें एश्युअर्ड आसा. आमी घेतली म्हणून तो बिंदास आसता आनी प्लस पेमेंटूय ताका फास्ट जाता. विदीन 20-25 डेज ताका पेमेंट वता. सो हें सरळ आनीक सोंपी भाशेन वेवस्थीत पयशे मेळटात. ह्या खातीर भाजी गोंयाक वाडत आसा. ओके, आणि सर ह्या वर्सा चड तुमकां म्हणजे तुम्ही सांगल्या त्या प्रमाणे 5-6 कोटीची भाजी तुम्ही ह्या वर्सा घेतल्या? हय हय. आणि सर तसो रेट वाडत आसता म्हणजे वर्सान वर्स? वर्सान वर्स वाडना, पूण आमी इन्फ्लेशन म्हळ्यार जशें लेबर, सारें हें तें वाडटा जाल्यार मागीर तो रेट वाडटा. म्हळ्यार एकदां रेट फिक्स केलो तो 1-2 वर्स उरता आनी मागीर जर इनपुट्स रेट वाडलो तर ते रेट वाडयता आमी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे उपक्रम चालीक लावपाचे सरकाराचे व्हडले स्वप्न आसा. ह्याच उपक्रमा खाला गोंयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हणून शेतकी खाते वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडटात. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर शेतकी खात्यान शेतकारांक मजत केल्या, अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. पळयात पुराय बातमी. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्याची सपना जावन आसा. गोयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे म्हूण शेतकी खाते वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडटा. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळात ह्या येवजणांचो लाव घेवपा खातीर शेतकी खात्यान शेतकारांक खूब मजत केल्या. शेतकारांक बियाणा पासून ते मार्केटिंग मेरेन अनुदान दिवपाचे काम शेतकी खाते करता. गोंयांत 27 तरेच्या भाज्यांचे उत्पादन जाता, जाल्यार कांय भाज्यांचे गोयच्या वातावरणाक लागून उत्पादन जायना तांचेर आमी चड लक्ष दिनात. खात्या कडल्यान जी मजत शेतकारांक जाय पडटा ती आमी करतात. तशेंच शेतकारूय आमकां सहकार्य करतात, अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हांचे 2 स्वप्न जावन आसात, जे 2 उपक्रम जावन आसात. आतां आमी गोंयचो जेन्ना विचार करता तेन्ना आमच्या गोंयची शेतकार
आत्मनिर्भर जावचे किंवा आमच्या गोंयचे शेतकार स्वयंपूर्ण जावचे आनी आमची गोवा स्टेट स्वयंपूर्ण जावची हाजे खातीर आमचे सरकार आनी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सामके खूब प्रयत्न करीत आसा. आमची फाटल्या 1-2 वर्सांची जर वाटचाल जर पळयली जाल्यार आमी आमच्या शेतकारांक स्वयंपूर्ण जावचे हाजे खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खूब तरेच्यो येवजण्यो ज्यो आसा राबयता. आतां ह्या येवजणेंतल्यान जर आमी जर गेले जाल्यार रायट फ्रॉम सीड टिलेज म्हणजे सीड आनी टिलेजी सावन टील हार्वेस्ट आनी मार्केटींग इतल्या पिरियडा भितर आमी शेतकारांक आमच्या सबसिडी दिता. ती मागीर जावनी टिलेज करपा खातीर तांकां सबसिडी आसा, प्लाविंग करपा खातीर, मागीर सीड घेवपा खातीर सबसिडी आसा, मागीर एग्रीकल्चर मशिनरी घेवपा खातीर सबसिडी आसा, ताका फेन्सिंग करपा खातीर सबसिडी आसा, ताका बांय मारपा खातीर सबसिडी आसा, पंप बसोवपा खातीर सबसिडी आसा. आनी इतलेंच न्ही, जर मुखार वचून तो सपोज जर मार्केटींग करता ताका मार्केटिंगाचेर सुद्दां एश्युअर्ड प्रायस ही स्कीम आसा, सबसिडी आसा. जेणे करून ह्या सगळ्या स्किमींतलो जर विचार जर आमी केलो जाल्यार आमचो शेतकार खंयच फाटीं उरपाक शकना आनी तो स्वयंपूर्ण जावचो हेजे खातीर आमी प्रयत्न केल्ले आसा. जाल्यार आमची जी स्कीम आसा ती प्रमोशन ऑफ व्हेजिटेबल्स विथ एश्युअर्ड मार्केट ही एक अशी स्कीम आसा. ही स्कीम आमच्या बारीक शेतकार जे आसा, आमच्या तुमकां खबर आसतली गोंयची जे पळय शेतकार आसा ते सामके बारीक शेतकार, म्हळ्यार आमच्या गोंयच्या शेतकारा कडेन मोठी जमनी ना. सो बारीकांतलो बारीक शेतकार सुद्दां जेन्ना व्हेजिटेबल कल्टिवेशन करता तेन्ना त्या व्हेजिटेबल कल्टिवेशनांतल्यान तो स्वयंपूर्ण जावचो हेजे खातीर आमचे प्रयत्न आसा. जाल्यार आमच्या गोंयांत सादारण एक 27 टायप ऑफ व्हेजिटेबल्स ज्यो आमच्या गोंयचे कंडिशनाक, गोंयचे क्लायमेटीक कंडिशनाक इजिली जाता, ह्यो 27 तरेच्यो भाज्यो, ह्यो 27 तरेच्यो भाज्यो आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा ते प्रोक्युअर करता. जाल्यार एक ग्रीन चिलीज किंवा भेंडी किंवा क्लस्टर बीन, चिडकी मिडकी ही गोंयची कंडिशनाक इजिली कल्टिवेट जाता. सो ही जर कल्टिवेट करपाक जर एखाद्या शेतकाराक 1 किलो प्रोडक्शन घेवपाक जर 100 रुपये जर कॉस्ट जाता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणटा आमी ताका, 100 रुपये जर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाता 1 किलो प्रोड्यूस करपा खातीर, जाल्यार 150% म्हणल्यार 150 रुपया शेतकाराक फारीक करून आमी ती भाजी विकत घेता. मोठ्या प्रमाणाक आमकां गोंयांक कांदो लागता आनी बटाट लागता. सो हे आमचे क्लायमेटीक कंडिशनाक ते पॉसिबल ना. सो ह्या हेजेर आमी चड स्ट्रेस घेवन फायदो ना, तो जायच ना. म्हळ्यार गोंयची कंडिशनाक प्रोडक्शनच घेवपाक शकना आमी. टोमाटाक एक प्रकारचो रोग येता, विल्ट येता. सो ताका लागून आमची गोंयची क्लायमेट जी आसा ते हॉट आनी ह्युमीड क्लायमेट आसा. सो हॉट आनी ह्युमीड क्लायमेटान भितर ताका टोमाटाच्या झाडाक रोग लागता, विल्ट म्हूण येता. सो ताका लागून आमची कंडिशनाक टोमाट बरो जायना आनी फायदेशीर जायना. आमी तांकां सीड अरेंज करता. आमी खुबश्यो वेरायटीचे सीड, हायब्रीड वेरायटीचे टोमाटाचे सीड एट 50% सबसिडीचेर आमी दिता शेतकारांक. चेरी टोमॅटोचे सीडी बी आमी दिता. गोंय राज्य स्वयंपूर्ण जावचे हो प्रयत्न आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां खूब एकदम बरो आसता आनी आमी आमच्या डिपार्टमेंटा वरवीं आमी सामके सकल म्हणजे ग्रावंड फिल्डाचेर वचून आमी शेतकारांक हेल्प करपाचो प्रयत्न करता. वर्षा अश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केपें रस्ते कुशीकची बेकायदेशीर बांदकाम आनी गाडे माती भरवण केले. रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर बांदकामांक लागून वाठारांत अपघातांचे प्रमाण वाडिल्ले. बेकायदेशीर बांदकाम काडची म्हणून पंचायतीन संबंधितांक नोटीस धाडिल्ली. मात तांणी बांदकामां काडूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केली. गांवचे लोक सोजनिकाचे हांगच्यान जाले आनी तेणी काडले काल आनी डॉक्टर जावन उरले. तांकां सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केले बाबा काल तरी काडना जालें ताका आतां डेमोशन करून काडचे पडले. आनी लोकांक मागता ही गोश्ट रस्त्यार घालचे न्हू आनी रोड ब्लॉक करचे, कित्याक लोकांक मिरसांग वचपाक आसतात, लोकांक खूंय वचपाक आसतात आनी ट्रॅफीक सदांच जाम जाता. तुमचे आसता कितले फावटी आपयलां सदांच ट्रॅफीक जाम जाता. हमेशा खबर आसा कितले फावटी आमी केस घेवन आनी पण फाटीं मिडियाचेर आमी खूब म्हणून बाय प्रतिमाने उलयले आनी कोणाक उलयले तेजेर आमी कित्याक उलयनाय. प्रतिमान चोवचें हिंग बाबा हिंगा बरें कितें घडचें, लोकांक त्रास जावपा जायनाय. कित्याक बरे गोश्टीक लागून सदांच सपोर्ट करपाचो, वायट गोश्टी लागून न्हू. आमी तांकां नोटीसी खूब फावटी दिल्ली आशिल्ली की काडा म्हणून, तेणी कशें काडनाशिल्ले आनी हांगा एक्सिडेंट जाताले, खूब सगळे प्रॉब्लेम जाताले. आमी तांकां रिक्वेस्ट खूब केलो तरी तेणी आयकनाशिल्ले. मागीर थोडे लोक गांवचे लोक आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तरी आपुणून काडिल्ले आसा. हांगा जो आसा तेणी काडूं ना, आमकां व्हडले व्हडले हे करपा लागले म्हणून आमी ते काडची पडली अशें. बट हांव तांकां
पयलीं ऑलरेडी रिक्वेस्ट बी केल्ले आशिल्लोच आनी दुसरें म्हळ्यार आमी सांगपाक सोदताले की हांगा सगळे कितली रोड ल्हान आशिल्ल्या कारणान आमचो सगळो प्रॉब्लेम आमकां कंप्लेंट येताली सगळे येताली तरी तेणी कांय आयकनाशिल्ले आनी दादागिरी वेल्यान दाखयताले हांगा आनी ते दादागिरी वाडची न्ही आनी हे सगळो प्रॉब्लेम जावची न्ही म्हणून आमी काडपाक लायल्यात हांगा कोणी घालचे न्ही म्हणून रिक्वेस्ट करता सारकें पणजी येरादारीचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा तशेंच पार्किंग करपाक योग्य सुवात नाशिल्ल्यान लोक खंयसरूय पार्किंग करतात. उपरांत महानगरपालिकेचे कर्मचारी बेकायदेशीर सुवातेर पार्क केल्ल्यो गाडयो उबारून व्हरतात. वचत ते रस्तो दुरुस्त करपाचें काम सुरू आसा. ताका लागून यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. देखून रस्त्याचें काम जायना मेरेन महानगरपालिकेन दंड दिवचो न्हय अशी मागणी आदले महानगरपालिकेचे महापौर उदय मडकयकार हांणी केल्या. स्मार्ट सिटीचें काम हें आतां गेली कितलीं वर्सां चालू आसा. म्हाका दिसता कोण उलयता हितून हांवूय कंटिन्यूस तेच्या अगेन्स्ट स्मार्ट सिटी अगेन्स्ट हांव उलयता म्हणल्यार कितें तें प्रॉपर प्लॅनिंग नासतना तें काम सुरू आशिल्लें आनी आजुनूय तें कंप्लीट जावपाचें नांवूच घेना. एक्सटेंशन आतां तें म्हणटा 31 मार्च पर्यंत काम कंप्लीट जातलें म्हणून. कामाची जी पद्दत पळयत जाल्यार कोणाकूच गॅरंटी ना की 31 मार्च खंयचेच ते 2025 काय 2026 आणि अशें आतां जे पयले एटीजी रोड एमजी रोड मार्केट एरिया सगळे कडेन परत चेंबर्स बांदपाक 70 चेंबर्स बांदपाक आनी बाकीचे फुटपाथी जावं सगळें करपाक काम सुरू केल्लें आसा. आनी सगळ्यांत डेंजरस गजाल अशी आसा की थंय हो जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आतां पणजेचे आतां जें काम आसा तो फामाद कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे पेडण्या रोड केला तो व्हडले व्हडले हायवे केला तो रोड तो कोणाक आयकना. फाल्यां आमी कितके उलय हांगा तरी कितें आसा सातिले जेरी बी आमी कितें उलयल्या उपरांत तो कॉन्ट्रॅक्टर लेसाब वेसाब वोसाब वयसाब करून मस्को लावन ताणें तें काम कंप्लीट केलें. हो कोणाक आयकना. हो थंय एमडीक्यू म्हाका दिसना आयकना आनी हो सरकारचो जावं हो ते सगळे ते पाड घातला आनी हेणें सगळ्यांक सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा. हितून पयलें आसतलें पयलीं कसले पेवर्स पोन्ने पेवर्स काडून तो सुतून हें करतालो मातयेचेरूच तेणें मार्केटान कॉन्क्रीट घालतालो तो कॉन्ट्रॅक्टर आतां उरला पणजेन मेन काम करपाक. म्हणजे कामाची पद्दत आनी कामाची क्वॉलिटी कितें आसतली हें सगळ्यांक आतां खबर आसा. म्हणटच लोकांक हें आतां परत हे त्रास जावपाचे परत हे नव्या वर्सा परत ती सुरवात आसा. पार्किंगेचे तूं म्हणटा अशें पार्किंगेक जागो ना आनी टोईंग व्हॅन येता आनी गाडयो उबारता. हें खरें म्हणल्यार हो रस्तो जायसर सगळे रस्ते जायसर हे पयलीं स्टॉप जावंक जाय. स्मार्ट सिटीचे जे काम आसा ते परत एकदां हांगा पणजे सिटीन चालू जाल्लें आसा आनी ताका लागून पणजे हे जे सिटी आसा ते सिटीन कशें कितें धुमशेणां जाल्ली आसा ती तुमी हांगा पळोवंक शकतात. मेन म्हटल्यार हांगा जो ट्रॅफीक प्रॉब्लम आसा तो हांगा चडांत चड वाडत आसा आनी स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें सगळें वयता थंय आमी पळोवंक शकतात. ते कितें काम करतात ताका लागून JCB थंय खणून दवरता आनी ते खणून दवरलेल्या कारणान ट्रॅफीक कशी कितें हांगा गर्दी पडटा तिवूय तुमी पळोवंक शकतात. आनी त्याच बरोबर मेन म्हण तो पणजेकारांक प्रॉब्लम जाता तो जे पणजे येवपी लोकांक जो प्रॉब्लम जाता तो म्हणजे पार्किंग प्रॉब्लम. पार्किंग हे जे पार्किंग सायटीर जे खणून दवरलेल्या कारणान पार्किंग हांगा करूंक मेळना आनी जी पार्किंग लोक करतात जी पार्किंग आपल्याच्यान जमता तशी गाडी दवरून खंय वचपाक जाल्यार लोक वयतात जाल्यार मेन म्हटल्यार हांगा ते पार्क करतल्यांक ज्यो गाडी आसा त्यो टो करून व्हरतात. सो हांगासले जे पणजेकारांचे जे लोक आसा तेंची मागणी अशी आसा की एक तर पार्किंग टोईंग करपाचें बंद करचें ना जाल्यार स्मार्ट सिटी खातीर हें जें काम चलता तें बंद करून बेगीनचे बेगीन तांकां लोकांक पार्किंगची वेवस्था आसा ती बेगीनची बेगीन जशी आशिल्ली तशी मेळची. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. दिवचल मालांतल्या मये वाठारांत अंदू चडशी म्हळ्यार 50% परस चड वांयगण शेतां पडीक पडिल्ल्यातूच जमा आसात. मिनाचो गाळ साचिल्ल्यान शेतां करप अडचणीचें जालां अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. मये वाठारांतली सोनारशेत आनी पाटो वाठारांतली चडशी शेतां करपाक शेतकार अंदू उमेदीन आशिल्ल्याचें दिसून येता. शेतांनी गाळ साचिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. सरकारान शेतकारांचो विचार करचो अशें शेतकार आनी आदलो सरपंच सखाराम पेडणेकर हांणी मागला. अंदू असो प्रसंग येयला की मशिनां शेतांत चलना. ह्यो मायनीचे जे दुश्परिणाम जाल्या त्या दुश्परिणामाचें कारण हांगा समोर जी न्हंयचो फाटो आसा तो न्हंयचो फाटो पूर्ण पॅक जाला. ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण कॉलॅप्स जाल्या आनी शेतांचो जो निचरो जावपाक जाय आनी सादारण भात लुवल्या नंतर सादारण 3 ते 4 म्हयने ही शेतां सुकताली
आणि ती शेतां सुकल्यानंतर आमी दुसरें पीक काडटाले मागीर पावसाळी पीक. हो प्रकार जाला कितलींशीं वर्सां बंद जालो शेतां सुकपाचो. पूर्ण शेत वलेत उरता कित्याक ड्रेनेज सिस्टम कॉलेप्स जाल्ली आसा. आणि तेजा जो दुश्परिणाम इतली वर्सांनी आतां तेजे दिसून येता दुश्परिणाम की ही शेतां करपाक खंयच्याच प्रकारची मशिनरी आयज चलना. हातीन जर करतलो जाल्यार आयज 800 ते 1000 रुपया लेबर जाल्लो आसा. आणि ह्या लेबरांनी पयलींच शेती करपाक जे नवीन आमचे भुरगे आसा ते शेतान फुडें सरना. आणि जर असो खर्च जर वाडलो जाल्यार ती शेतां करपाची मुश्कील जाल्ल्या. आणि म्हणून अंदू पयले फावट आमकां दुख्ख दिसता की 80% शेतां हो भाग जो आसा हांगासर पाटो म्हणटा, पाटो ते पंचायत घर आमचें आसा थंय पर्यंत ही शेतवड आसा. सादारण एक 20 हेक्टर एरिया आहा. भितूरले फक्त म्हाका दिसता 10 ते 20 शेतकाऱ्यांनी ज्या जाग्यार सादारणशे अर्धे मशीन चलता अर्ध्याक चलना ह्या भागान फक्त शेती केल्या. एके वटेन वांयगण शेतां करपा कडेन चडशा शेतकारांनी फाट केल्ली आसली तरी हुफळी वाठारांतली शेतां लागवडी खाला घेतली. सध्या शेतकारांनी मशागतीच्या कामाकडे लक्ष घातला. कारण आम्ही पळय वार्षिक पद्धती प्रमाणे बारस करता ते आता म्हयनो मार्च जावन गेलो तरी कोण शेतान देवच ना. पण आता हे काम हातीन घेतलं की पेस जालें हांगा आतां सध्या. आता कमीत कमी आता जवळ जवळ 10-15 दीस जातले. म्हणजे अजून तरवो बी घालूंक ना कोणी. तरवो आता घातला चालू हा. म्हणजे आता तरवो रुजोवन येता हे आता म्हणून 20-25 दीस वयतले लायता म्हणून रोप. पण मयातले लोक आता सगळे शेत करता वांयगण शेत करतात. थोडे सांडटात थोडे करतात. पण आमी आमचे जाणा परी आमी काय सांडूंक ना. आता आमचे कडेन जायना आमकां आतां 80-86 क्रॉस जाली पूण आमी काय सांडूंक ना. म्हणजे आदले परंपरे प्रमाणे चालू हा वांयगण शेत चालू हा. म्हणजे अंदू मातसो उशीर जालो लेट जालो. पण हवामान कशें आहा सध्या मागीर लेट बी जालो जाल्यार मागीर उदकाची बी कितें मारामारी जाता हांगा. म्हणजे उदीक बी मेळना. पाणयांक ठोकर येता. जितके पयलीं लायची तितके पाणयाचो पुरवठो जाता. मागीर पिकपाच्या टायमार ना जायना. लेट जायत जाल्यार मागीर पाणी मेळना. ताका पाणी जाय न्हू. पोसोवंक येता पाणी जाय. पाणयाची गरज आसता न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.